20 point issue we have already taken. Last time जे affected residents आशिल्ले ज्यांचेर कंप्लेनी थोड्या लोकांनी घाल्ल्यो where 20 points should be demolished म्हणून. That issue already we have spoken to CM last time ते आयिल्ले. आज विजय सरदेसाईंचे resolution move केला. Similar thing what we have spoken to CM and the methodology of the way to help them and maybe helping the rest of the people also who are under these circumstances have been discussed in the past with the Chief Minister post those people coming. ते म्हाका दिसता CM on the floor of the house post विजय सरदेसाई रेजोल्युशन उलयला कित्याक शेवटी आमचे लोक खूब बारीक लोक तांचेर कंप्लेनी घाल आनी मागीर तांकां फुडें त्रास कर तांकां कोर्टान व्हर हें तांकां जायना. आज त्या 64 if I talk about they were talking about the whole state of Goa. But similar situation which has arisen out of the issue of our people in Porvorim constituency at 20 point, ते 64 लोकांक आमी एक 8-10 दीस पयलीं जेन्ना मुख्यमंत्री कडेन उलयले मागीर बाचाबाच केल्ली आनी एजी कडेन एडवायस घेतिल्ले तेन्ना वन ऑफ द सोल्युशन्स वॉज वाय नॉट लुक एट रेग्युलरायझिंग देम अंडर दिस पर्टिक्युलर एक्ट म्हणून. सो एज द लिगल फॉर्मेलिटीज आर बीइंग एक्झामिन्ड इट इज इम्पॉर्टंट दॅट हायकोर्टान जे तांणी लोकांनी ते कोण गेला तांचे अगेन्स्ट तांकां पयले आमच्या लोकांक पयले प्रोटेक्ट करप आनी ताज्या खातीर इन दीस लेजिस्लेशन विथ द रेस्ट ऑफ द गोवा एंड द स्टेट वे जेन्युइन केसीस आर दॅट इट्स अ वेलकम स्टेप वेर वी एज अ गव्हर्मेंट हॅव ऑलवेज प्रॉमिस टू बी देर. हांवें आमच्या लोकांकूय सांगिल्लें की वी वील फायंड वाया मिडिया एन अ वे आउट सिन्स द मॅटर इज इन द कोर्ट आय वील नॉट कमेंट फर्दर. बट आमी सांगिल्लें की मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन जे सॉल्व करता जे आज रेजोल्युशन आयलां ताजेर म्हाका दिसता मुख्यमंत्री आपले विचार जे दिल्या त्याच विचाराच्या आधाराचेर जे आमी भितरल्यान उलोवन सगळीं कामां फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केला तातूंत आवर पीपल डेफिनेटली वील गेट अ बिग रिलीफ टू द इश्यूज दे हॅव फेस्ड ऑन द कंप्लेन्स पुट बाय सम मिसक्रियंट्स. जेन्युइन जेन्ना तुमी म्हणटाले सो जेन्युइन कशें हे करतात तितून खंयचो कायदो करता आसतना खुबशी एक्सरसायज फाटल्यान आसता ताज्या खातीर कळप कितें आसा खंय कितें देर आर सर्टन थिंग्स वीच कॅनॉट बी हेल्प इफ द पॉलिसी डजंट अलाव. 20 पॉइंट आणि प्लस पॉइंट कितें आसा अलॉटमेंट तांकां दिल्ले सो दे कॅन बी टेकन इन द सेम बिल ऑफ रेग्युलरायझेशन ऑफ इलिगल स्ट्रक्चर्स इन प्रायव्हेट लँड वीच केम इन 2016. सो 2016 जे बिल आयिल्लें वॉज फॉर अफेक्टेड पीपल नॉट इन CRZ ऑर अदर एरियाज बट इन नॉर्मल हाऊसेस तुजें जे पयलींचें घर आशिल्लें आमच्या गोंयकाराचें कोणाचें ताका कांयच अस्तित्व नाशिल्लें ताका रेग्युलरायज करपा खातीर तें बिल आशिल्लें. अलॉटमेंट लेटर जेन्ना आमी दिलां अंडर 20 पॉइंट तेन्ना अलॉटमेंट मीन्स द पर्सन इज ओनर ऑफ दॅट लँड मायट बी अंडर अ स्कीम. सो वी आर ट्रायंग टू कंबायन दॅट इन टू दीस वीच वील अलाव टू गेट देम टू गेट द रिलीफ. एंड ऑफ द डे कितें आमचो बारीक मनीस सारको उरपाक जाय आनी ताका रिलीफ मेळपाक जाय होच हेतू. आनी एक म्हणल्यार ते लोकांनी कंप्लेनी मारपाचे पयलीं बंद करपाक जाय एकामेकाचेर आनी भायल्यांच्यान. Political stooges which are there normally try these games and then government every time has to act and react to this situation. म्हाका दिसता विजयांचे रेजोल्युशन मारला ताजेर म्हाका दिसता सरकारान योग्य उत्तरूय दिल्लें आसा and I am happy because it will give a relief to our people at least. That's very तितून आनी एक कितें आसा की थोड्यांनी ती जागे बी विकल्या म्हणटात ते गोंया भितर. तेच सांगलां मरे आज रेजोल्युशन जे जालां is the one which I can comment on. The issue which is in the High Court with AG, how we can use this and help our 64 people is the first phase as far as I am concerned as the MLA of Porvorim. On a larger picture which Vijay is raised as far as Goa is concerned, there are concerns plus minus pros cons which have been discussed in the house. मुख्यमंत्री योग्य ते डिस्कशन करून म्हाका दिसता लिगॅलिटी पळोवन करतलो. I am not somebody who has the thing to comment on this, but it is a welcome step to ensure that the small people get relief. बारीक मनशाक जो रिलीफ जाय वो सरकारान सोल्युशन काडून तांकां हेल्प करपाक जो मुख्यमंत्र्यान प्रॉमिस केल्लो तो म्हाका दिसता योग्य दिशेन वता. सर ताणें म्हटलें जेव्हा तुमी म्हणला कॅन दे सेल or something. There's another issue is that this 20 point program was for a purpose. Borima materials. Ground plus 2 is okay with that or ground plus 1 because there is certain specific norms where विषय जर आमदार पळयता तो इम्पॉर्टंट कितें आसा जाणा मरे 20 पॉइंट प्रोग्रामाच्या मागीर खंयचोच असो प्रोग्राम येवना विच वॉज टू गिव रिलीफ टू अ लँडलेस पर्सन. लँडलेस पर्सनाक तेन्ना जो दिल्लो तो मनीस ताची फॅमिली वाडटा इकॉनॉमिक्स वाडटा भुरगीं वाडटा खोली तेदीत आसता त्या टायमार समज तांकां वाडोवचें पडटा आमी वाडय म्हणून शकना. बट देर आर मेनी पंचायत्स इन द होल स्टेट ऑफ गोवा
who overlook this type of things or would not apply their mind to this type of thing की आमचेच लोक ते वाडिल्ले असता आणि आमकांय दिसता की तो मनीस वाडचो लायफान. सो ह्यो गजाल्यो तेन्ना अलॉटमेंट दिल्लो मस्ट बी वेन दी जनरेशन 20-25 years बॅक 20 पॉयंट प्रोग्राम तेन्ना दिल्ले आसता. ताज्या मागीर काय नव्यो स्किमी येवना दिवपाक. सो वॉट एव्हर हॅज हॅपन टील नाव will also give learnings when you do a newer scheme. But this was a central scheme for which allotment was done. So in that allotment, समज वयर तुटी बिटी कितें आसा, ground plus बांदता म्हणटा, ground आसा, कितें आसा, all those things need to be studied. But to ensure all these things, you need a backup for which the government today, what we promise the people we deliver. That is what we are doing. सर तुमचे ते 65 सोडून जर कितल्यांना आनी बेनिफिट जावं शकता तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन? हो टॉपिक मुख्यमंत्र्याकडे आयलो 64 जाणांचो. 64. तो म्हाका खबर आसा. बाकीचे इश्यूज कितें आसा जाल्यार आय वुडंट बी द रायट पर्सन. आनीकूय आसा न्ही खुबशे आसा. रेव्हन्यू मिनिस्टर मे बी द रायट पर्सन टू कमेंट ऑन इट. पूण योग्य दिशेन मुख्यमंत्र्यान रिप्लाय दिला आनी योग्य रेझोल्युशनाक म्हाका दिसता दिशा फुडें मेळ्ळी जाल्यार बारीक मनशाक रिलीफ मेळटलो. You expect a solution for this? No, we have to solve it. it. लोक उठता सुट्टा कंप्लेनी मारता तांची पोटां भरिल्लीं आसता. बारीक मनशाक त्रास जाता. आमच्या हातून कितें जालें नाही. इट वॉज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल स्टंट. So we have to ensure that you use it to ensure that government is able to help the people, and we are doing it. So what we committed to our people affected, we are delivering. So what is the other side of it? What is the overall story? What policies need to come in? As a part of the cabinet, we will keep giving inputs to our chief minister along with the other ministers. आमचे revenue minister बाबूश मनसराकडे उलयतले. And Babush is also quite proactive. I think we'll be able to sort out a lot of issues which are teething and for the welfare of the common man.